Speaker sir, mobile detection van zala. So I want to congratulate the minister. Tebashin, what steps you will do for early detection of kidneys? Will you plan something for kidneys? Because even the donors, people waiting for transplants are increasing. That is the pressure. I have seen before. I would like to also mention to Speaker. आता मिनिस्टरान उल्लेख केला की आपण इन्स्पेक्शन घेत मो हॉस्पिटलांची म्हाका एकूच रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक होगडो कोणा सस्पेंड बी कोन्न नाका कित्याक थिंग परिस्थिती कितें आहा तो नो डावट ही गोज देर दोतरां मातशें सस्पेंड कोन्न नाका आनी सिनियर डॉक्टरांक कोन्न नाका तांगे मोरल देंवतली आय जस्ट वन सेकंड पॉयंट मातसो सांगूंक सोदता बाब रेजिनाल्डाक एक डॉक्टर आशिल्लो फोंड्या बाब रविनायक let me finish जेन्ना डॉक्टर आतां रेजिनाल्ड म्हाजो बरो मित्र पण कित्याक की तो केन्ना केन्ना सांगता डॉक्टर सस्पेंड कित्याक जाता एक डॉक्टर जेन्ना गरीब लोक थंय येता तेंचे कडल्यान पयशे घेवपाक जेन्ना तो गव्हर्मेंट सर्वंट ताका सस्पेंड करून ताका सस्पेंड करून डिसमीस केलें सरकारान ह्या तरेचे गोश्टी करचे पडटा नाल्यार हे अंदाधुंदी चलत रावतली नाल्यार उपाय काय ना सस्पेंड करचेच पडटा जाल्यार ते तूंच म्हणटा असेंब्लीन म्हणटलो ते गरिबा कडल्यान पयशे घेता तो मनीस इतले पयशे घेतालो आमकां खबरूच नाशिल्ली पेशंट येवन आमकां रिप्रेझेंटेशन म्हणून बेश्टें तुका सांगता तूं सस्पेंड करून बेश्टें एक फियर सायकोसीस तयार करूं नाका आमचे डॉक्टर बरे काम करता पूण केन्ना केन्ना असले मनीस बी गावता ना स्पीकर सर आय एम नॉट ऑन अ पॉयंट whom to suspend or not to suspend कितें जाता GMC has come through lot of things from allegations for medicine testing कोण किडनी काडलाय कोण आनी कितें काडलाय तेचो एलिगेशन कोण GMC पड्या ती आज बरी लेवलार पावल्या दॅट क्रेडिट गोज टू यू एंड द चीफ मिनिस्टर नो डाउट अबाउट इट सक्सेसिव गव्हर्मेंट येयले सक्सेसिव गव्हर्मेंट गेले what has happened to GMC has reached a stage आतां कितें जालां थिंग दोतोर उण जाले आनी कितें जालां देर आर लॉट ऑफ इश्यूज कमिंग बॅक टू किडनी वाय आय सेड बेश्टो सस्पेंड कित्याक म्हणला तांगे मॉरल देंवपा येना दोतोरां मदें इल्लीशी भंय जाल्या दॅट्स वाय आय एम जस्ट ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द मिनिस्टर एंड नोटीस इट टू द हावस स्पीकर सर कॅन्सराची उलयता आसतना आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क हिम वॉट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू सी दॅट अर्ली डिटेक्शन इज किडनी फेलियर जाता आसतना major kidney cases are coming from Kankon. All these years we have been discussing what steps government is taking. I want to know from the Honorable Minister what exactly he plans, how he plans taking early detection of kidney cases. What exactly? Knowing all the reasons due to hypertension, diabetes, due to so many things it is happening. Cases are increasing. Speaker sir. Speaker sir, kidney issues je asa. Speaker sir, it's not only related to when you reach a phase where a person's kidney is having a problem or you get a kidney disease or you reach dialysis. Because आमकां सगळे तरेन सरकार जे करता गोंय राज्यान आयज गोंय राज्याचे सरकार ह्या तरेची पावलां घेतल्या इवन इन टर्म्स ऑफ डायबिटीजाचे कांय लोक असतात ब्लड प्रेशराचो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर ह्यो सगळे गोश्टीचेर आमी वेवस्थीत आमचे वेगळे तरेचे पेशंटाक कावन्सिलींग दिवन वेगळे तरेन लोकांक अवेरनस करून लायफस्टायल चेंज कशें करप ह्यो सगळे गोश्टीचेर आमी हे करता जेन्ना आमी इन्सुलीन घेता आमी फक्त इन्सुलीन दिवपाक म्हणून घेना इन्सुलिनाचो इंटेक कसो कमी करपाचो तेजेर बी आमी प्रयत्न आमचो चालू आसता आमी कॉम्प्रिहेन्सीव इन्सुलिनाचे ओवरऑल इवन education of patients and outreach to the patient also is a part of the marking that we give on the tender. So basically all these aspects because sir आमी लक्षान आमी घेतलेले आसा की हे सगळ्या गोष्टी जे आसा हे लक्षान घेवन एक वेगळे तरेचे ओवरऑल तुमी आयज काणकोणचो विशय घेतल्यार खुबशे लोकांक किडनीचो दुयेंस थंय जाता पूण हे सगळे गोश्टीचेर आयज किडनी फेलियर हे जे दुयेंस वाडटा and हे वाडटा because you find young people between the age of 25 and 35 also having bleeds and having high blood pressure and other things uncontrolled all these things direct complex various aspects which you get somebody has a hypertension somebody has high blood pressure somebody has high sugar somebody has uncontrolled it comes and it engulfs a particular patient and sometimes it leads to in many cases it leads to these type of issues such as kidney failure and dialysis. So basically we are doing on all fronts wherever extension officer medical doctors are there they do their job and we are trying to create that type of awareness but it is very important but lifestyle change is something that we all have to understand and start undergoing and trying to see that we are able to in a better manner in lead a good quality of life but what is happening is this is all uncontrolled many of these some are genetically related issues some issues are, but many times we find that these things what are happening which I just mentioned 2-3 aspects lead to this so we are doing our best to see that awareness is created and through awareness because to see that we are able to also identify the areas where these cases are high like you said in Kankon somebody asked a question whether we have done any study in the
past there was a study commission, but it didn't. There was no conclusion. We are asking every assembly this No, question. but to conclude, to do this, we need help from, we will take help from Government of India also, because there are research bodies which have to carry out a detailed research as to what is the cause of what is happening. So we were, in the past, we have written on a couple of occasions, but that, more than that, it is not only dealing with the dialysis or giving the patient ultimate last end care, what is there, like, to continue, sustain a good quality of lifestyle, but before that also, what needs to be done is being done by the government. Because dialysis उलयत आसतना dialysis there are the bookings तुगे district hospitalan तुगेले appointments full जाले आनी patient कोणा dialysis आयज जायला थिंगान तेका chance ना. This is the situation in district. GMC, there are, right, I think there are about 10 centers of dialysis in Goa, 10 or 12. Must be 12 or whatever, exactly. I want to know from the Honorable Minister what steps he is taking to increase, patient increase. Now, there are cases of diabetes, there pressure, and almost Dr. Vishwajit Murpaza ulla, after running that portfolio for so long. So I would like to know from him how and what steps he is taking to increase, whether he is going to put in more nephrologists, whether more doctors are going to be appointed, whether more dialysis units are going to be done, what exactly? Because the cost also is important. How much is costing us? A new dialysis system, which is costing less the government. Medicines, they want, some of the people are poor, they can't afford the medicines. I have been raising injection. Injection also I have been raising. Whether steps, what steps you are going to do? Direct question, pointed question. What steps you are going to do to increase the dialysis? Whether you are going to increase the number of injections? Munche thank facility medai tintulo ani free kit metal hai kitago private center an ata Apollo Victor hani hui ha. They are charging them for tests. They are charging for everything. Will you take steps to see that dialysis for patients will cost less and their burden is reduced by getting more appointments in government hospitals? Because sir, already a facility. Outsource diabetes, Apex institution बरोबर already केल्ले आसा कित्याक लोड चड लोड गोवा मेडिकल कॉलेजचेर येतालो स्पीकर सर. आयजच्या दिसा आमी सगळीकडे जे सेंटर्स ओपन केल्या, इवन तुमचे काणकोण आमी सेंटर्स ओपन केल्या, जे बाब रेजिनल म्हणटा ती चुकीची गोष्ट की आमी मेडिसिन्स आमचे गावना. आमी एकूच अशें राज्य आसतलें जे ह्या तरेची आउटसोर्स फॅसिलिटी आमी सगळीकडे आमी एरिथ्रोप्रोटीन इंजेक्शन जे आसताले पयलीं ते लोकांक घेवचे पडटाले. आयज आमी कॉम्प्रिहेन्सिवली आमी तांकां पळयता, कॉम्प्रिहेन्सिवली दिता. इवन किडनी जे पेशंट जेंचे किडनी ट्रान्सप्लांट जाता हांकां मेंटेनन्स मेडिसिन्स जे आसा गोवा राज्य सरकार फ्री दिता. एक सांगूंक सोदता बाब रेजिनाल्डाक एंड स्पीकर सर, आनी आयज गोंयचे जनते बी खबर आहा की आमच्या राज्यान आमी सगळे गोश्टी आमी फ्री मेडिसीन दिता. हे DDSSY कार्ड जो आहा न्हू स्पीकर सर, हो DDSS कार्ड जो आहा तेजे फुड्यान वचून आमी सगळे गोश्टी आमी फ्री दिता. आमच्या हॉस्पिटलांत केन्ना DDSSYचे मर्यादीत ट्रिटमेंट आमी दिले वचना. डायलिसीस आयज आमी सगळे कडेन डायलिसिसाचे सेंटर्स जितके आमी जे खंय जागो आहा प्रत्येक CHC PHCन आमी ओपन करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हे आउटसोर्स परत सांगता स्पीकर सर, आमी तेन्ना मनोहर पर्रीकर तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तेन्ना तेंचे कडेन त्यांनी ते चर्चा करून आमी हे आमची केल्ली की कॉन्सेप्ट आयिल्लो की हे सगळे गोष्टी आमी सगळे कडेन आमी स्प्रेड करपाक जाय. अँड नाव स्लोली एवरीवेअर वी आर ट्रायंग टू डू अँड वी आर ट्रायंग टू रिसीव. इवन इन वेन्झीज ऑनरेबल मेंबर इन हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी डायलिसिस सेंटर is going to be starting on the 9th. It is not that, it is everywhere across the state we are doing it. And it is not only that, along with club with the emergency setup, so that those emergency setup is also taken care of. Everywhere, wherever it is required, we are ensuring and we are putting a lot of pressure. But you have to understand, my difficulty comes where because I also require comprehensively all these things to be given to me. Otherwise, it is not possible for me to just make a statement on the floor of the house and do it. But wherever possible, now your new center is being built. When your new center gets built, it has to have all these facilities. Sure. And your center was actually it is outlived its time. You know that. With you only I have gone and visited it. But as far as Honorable Member, what he's saying, Bob Reginald is saying is that these facilities, Speaker sir, facilities जो आसा, आयज आमी फ्री गोंयचे जनतेक दिता. मेडिसिनाची खंयच शॉर्टेज ना. आनी हे जे शॉर्टेज जे म्हणटा म्हाका दिसता स्पेसिफीक कितें आसल्यार ऑनरेबल मेंबरान म्हाका सांगल्यार आय विल मेक शुअर दॅट इट डजंट गेट रिपीटेड. Speaker sir, one last thing. ती सगळं उलयलो, but you have not said, you have not told me told the House whether you are going to appoint new doctors.
Because new doctors, I just made a statement in the earlier that आमचो प्रयत्न आहा की आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसाचेर डॉक्टर्स एडिशनल करपाचे. म्हाका स्पेसिफीक तुवें सांगपाक जाय तूं खंयचे डॉक्टराचे उल्लेख करता ते डॉक्टर. आय एम नॉट सेइंग ना स्पीकर सर हांव म्हणा तूं म्हाका न्यू कळना तो डॉक्टर्स प्रश्न बिकॉज तेंक उणी जाले स्पेसिफीक ना तो जनरल म्हाका दिसलें की किडनी रिलेटेड यू आर सेइंग बिकॉज इट्स अ फेसिलिटीज आउटसोर्स इट देअर ड्युटी टू सी दॅट दे हॅव टेक्निकल पीपल एंड ऑल देअर बट इफ द डॉक्टर्साची गोंया राज्यांत कमी आहा आमकां गोंयांत जाय तशे आमकां डॉक्टर्स गावना म्हणून आमकां खंय तरी पॉलिसी ट्वीक करची पडटली जे खंय आमी डॉक्टर्स हाडून आयज बाब निलेश आयला तेजें हॉस्पिटल इतलें व्हडलें आहा तेज्या हॉस्पिटलान जर आमी जर बेश्टे हॉस्पिटल इनॉग्रेट केलें तो म्हाजे फाटीं लागला ते आपल्याक तितको स्टाफ जाय आपल्याक तितके डॉक्टर्स जाय ह्यो डॉक्टर्स जर आमी ओपन करूंक ना रिक्रुटमेंट करतना कॉन्ट्रॅक्च्युअल जी कोणीय अप्लाय करूं शकता आमकां दिसता की खुबशे कडल्यान डॉक्टर्स जे शिकून आयज MBBS आहा ते आमच्या राज्यान येवन काम करपाक तयार आहा ते येवन काम केल्यार आमकां सगळी कडेन फेसिलिटी योग्य तरेन आमी दिवंक शकतले आमकां जाय तशें आमी बेनिफीट आमी घेवंक शकतले बेनिफीट फॉर द पेशंट्स सो दॅट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्टर्स इफ दीस पॉलिसी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट इज नॉट ट्वीक्ड वी विल बी ओनली टॉकिंग इन द असेंब्ली एवरी टायम इन अ डिफरंट वे बट वी विल नॉट बी एबल टू गेट एनी आउटकम डू इट वाय आर वेस्टिंग टायम टू एंड लास्ट एकूच क्वेश्चन विल नाव ती स्टडी म्हणटा किडनी केसीसांची स्टडी केल्या will you comprehensively give that report of that study of Kankon and other now next Ata will you put the departments of in a private agency to find out how these cases are increasing also because we need 1 second you said you have to change the lifestyle what to do the people need to know so will you put a comprehensive agency in place whatever private agency or under all in the institute or medical sciences you put somebody who will give a comprehensive study what is happening and why these kidney cases are increasing and what to do next. आयज देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान श्री नरेंद्र मोदीची जे माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आमी जे सेंटर्स चलयता आमकां 10 कोटी प्लस पयशे केंद्रांतल्यान येता त्यांची जी स्कीम आहा केंद्रांतली थंयच्यान आमी हे स्कीम आमी चलयता आनी हांव अश्युरन्स दिता हांव डीनाक मुद्दम हांवें दिल्ली आमचे जायते रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स आहा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स आहा हे रिसर्च ऑर्गनायझेशनाक कमिशन करपाक काय हरकत ना आनी ऑन बोर्डिंग करपाक काय हरकत ना आमी करुया आनी ताका हांव अश्युरन्स दिता की असेंब्ली कितें सोमारा मंगळारा आमचे आतां क्वेश्चन लास्ट 5 तारखेर हे आमचे लास्ट दिसता म्हाका क्वेश्चन तेजे नंतर क्वेश्चन ना हे ताका डीनाक रिक्वेस्ट करता आनी डायरेक्टर DHSाक आनी सेक्रेटरीक की दिल्ली वचून आमी थंय जॉयंट सेक्रेटरी कडेन चर्चा करून आमकां एक कमिशन आमकां स्टडी कमिशन करूंक जाय आनी गोंया राज्यान एक कित्याक दुयेंस चल्ल्या खंयची एरियाज हॉटस्पॉट्स आहा हे सगळ्या गोश्टी करपाक आमी तांकां धाडून आमी ह्या म्हयन्यान ऑगस्ट म्हयन्यान आमी तेंचे कडल्यान कमिटमेंट घेवन तेंचे ऑर्गनायझेशनांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचीच बॉडी घेवन आमी फुडें व्हरपाक काय हरकत ना. श्री विजय शिरसाट. स्पीकर सर मंत्र्यान सांगलां आतां की डायलिसीस सेंटर आमी स्टार्ट करतात आनी काणकोणचें जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना डेटा असो दाखयता की 442 काणकोणकारां मदीं एक मनशाक किडनीचो प्रॉब्लेम आसता तेंच आमी कंपेर करून गेलें जर 70 जाल्यार 70 थर्ड रँक जाता 1832 लोकां भितर एक मनशाक क्रॉनीक किडनी डिजीज आहा सालसेतीन गेल्यार 1732 एक मनशाक क्रॉनीक प्रॉब्लेम आहा म्हळ्यार काणकोण इज अ बीग इशू सादो इशू न्ही तो आनी जें कितें आतां मंत्र्यान आत्तां लास्ट सांगलें बाब रेजिनाल्डाक की आमी नॅशनल पॉलिसी नॅशनल एजन्सीक घालून करता म्हणून हें पयलींच करूंक जाय आशिल्लें स्पीकर सर आज म्हजे कडेन एक रिपोर्ट आहा which is done in 2010 that report says certain things that it's happening in Kankon because of some mycotoxins they're saying mycotoxins are खातीर जाता and identified these avoidable mycotoxins so that these disorders are brought down. But speaker sir हांव पॉयंट हो करूंक सोदतां की नॅशनल हेल्थ पॉलिसी म्हणून जी आतां आसा जी BJP सरकारान इंट्रोड्यूस केल्ली ती उलयता ऑफ एविडन्स बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बेस्ड ऑन एविडन्स की बाबा हें अशें अशें जालां therefore we have to do this. So Japan, if you go to see internationally, Japan had a chronic kidney disease issue which was a crisis. Now Japan did not put up dialysis centers as a solution. Solution was identify why only Japanese had this issue and they brought this down. I think you have to study this type of a model, especially with regard to Kankon. Because Kankon, if you compare, 1 in 442 and the rest everywhere 4 times more. So rest everywhere like Salchet we can say red meat,
or alcohol consumption, high blood pressure, all these things can be there. But in Kanakon, 442 is a very pathetic number. So I think you will have to look into new ways and look at it fast. And it appears from the way you talk that you are not getting sanctions to start to put teachers, I think, doctors. You are not getting sanctions. You are talking about it. No, 1 minute. From what we understand, Speaker sir, I am on my feet. The way you have put it, you nicely roll it up well. But अशें दिसता की तुका सँक्शनां मेळना. आनी तुका सँक्शनां मेळना जाल्यार तुज्या आनी ताजे भितरची लफडे तें. लोक मरूंक जायना. स्पीकर सर आता तो जे कितें आता ना हांव एविडन्स हांव तुका स्पेसिफिकली विचारता. युरीन सांगले गोडाऊन म्हणून ते आता न्यूजार आयला गोडाऊन म्हणून म्हणजे ते अरे, unnecessary ते वेगळं. आता बाब दोतरांमुळे साहेब बसून घ्या. आय हुई मुळा आय युरिया लिमाव. तुका सांगिला युरिया लिमाव. स्पीकर सर हांवें केन्नाच म्हणूंक ना सँक्शन गावना. हांवें सांगलें आमकां गरज आहा आनी आमकां भायल्यान डॉक्टर धाडपाची गरज आहा. आमकां गोंयांत डॉक्टर गावना. आमी कितले गरज आहा म्हण तू लास्ट टायमूय सांगतालो. जस्ट सर आन्सर करू दे. स्पीकर सर काणकोणचें सांगून दी न्ही ताणें. हांव तुमचे क्वेश्चन हांव विचारता. हांव ते सांगू करता. स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसायन जे सांगला 2010 तुवें उल्लेख केला खंयचो रिपोर्ट तो म्हाका मातसो शेअर कर. आणि मेन म्हणजे It is a study published in the Indian Journal of Science and Technology. ना स्पीकर सर हांव ते घेता आणि प्लस मेन म्हणजे कितें हांवें आतांच सांगला रेजिनल ऑनरेबल मेंबराक सांगला की वी वील कमिशन अनदर स्टडी अँड वॉट ही सेज इज एब्सोल्युटली करेक्ट दॅट वी मस्ट फायंड द कॉज हाव टू रिड्यूस इट बट वी हॅव स्टार्टेड डायलिसीस सेंटर टू ईज द बर्डन ऑन द पीपल फ्रॉम ट्रॅव्हलिंग एट डिस्टन्सीस पण ते बी करपाची गरज आहा. आणि दुसऱ्या सायडीन तेणी जे सांगला ते सारखे सजेशन दिल्ले आसा ते सजेशन घेवन ते फास्ट ट्रॅकार एक एजन्सी नाजाल्यार खंय तरी आमची गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन बी कितलेय टायअप्स आसा बाकीच्या देशा कडेन आयजच्या दिसा तेंचे कडेन आमी पळोवन आयज कोरियाचे कांय लोक येता आमकां मेळपाक. कोरियाचे लोक येता की नवीन कितें टॅक्नॉलॉजी बेश्टे त्यो शेअर करपाक आनी ते दिल्ली जेन्ना येता ते हांगा आमच्या राज्यान बी येतले आमकां सांगपाक. पूण त्याच बरोबर हे वेगवेगळे देश जे खंय तेंची प्रगती वेगळ्या तरेन जाल्ली आसा आनी हे तुवें जे ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट to go to the actual cause of the problem rather than only solution. I agree with it that I have not been proactive on that front. I have tried in the past, as you know, that when in 2000, in the first term of minister, when Mr. Digambar Kamath was the chief minister, that time also we wrote to government of India that we want to commission. There was a hue and cry as to why in Kankon itself these things happening. People were talking of mineral levels being high up in the water content, but the studies were inconclusive. So I will immediately commission it. I will talk to the Secretary Health, Government of India, and we will commission a study. But also in the meanwhile, what are the steps to be taken to see? I'll just because sir एक जस्ट मंत्री म्हाका दिसता न्ही हो काणकोणचो विशय खूब गंभीर विशय आसा. ताजेर आमी ताजें कॉज कितें आसा इतलो जो आमी ताजेर उलयत आसा त्यामुळे ताजें तें फायंड आवट करपाची गरज आसा. आनी जांकां खरेंच आज किडनीचो प्रॉब्लेम आसा तांकां सारकी ट्रिटमेंट मेळटली हाजी एक पूर्णपणे आमी काळजी घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर because sir जे मंत्रीन पड सांगिला I would just basically what is a kidney? It's like a filter. आणि जे glomerular filtration rate असता EGFR म्हणटा but that CKD has 5 stages. Stage 1 is when the filtration rate is 90, drops to 50 at stage 2, stage 3 is 30, and 4 is when you go into a renal failure. And that's because Mantri Munta, he gives erythropoietin and all these things are okay. I agree with what he says when it comes to the lifestyle change. हे हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर म्हाका दिसता हे जे डायट आमचें आहा हें हुंय ना हुंय इट इज बेसिकली विथ वॉट वी ईट. आनीक यू हॅव दी FDA पोर्टफोलियो जे आम जेताय ते फूड एंड ड्रग्साचे पयर आतां एग्जाम्पल फातोड्डा हिंगा तुगेले नुस्त्या मार्केटाक एक व्हिडियो व्हायरल जालो नुस्त्या सारकें चॅकींग जायना मू आतां तें जर तर फॉर्मेलिना नुस्तें आम खाताय जाल्यार स्पीकर सर तें जातलें मोतलें आमी ये disease जातले. So use your FDA. There has to be raids. What happened in Japan was they specifically went to the point and the cause. Ani ek speaker sir, main is what we eat. If we don't eat, we will not get any disease, but we will not. So main part is I agree with lifestyle change. आता सौर पासून मातशें डुप्लिकेट बी भोंवून जाल्यार खबर ना म्हाका एक कित्याक वयता त्यो किडनी बट हांव सांगपाक सोदतां आनी एक स्पीकर सर काणकोणचे की थोडेशे तुगेले हे येयल्ले दे हॅड डिफिकल्टीज थिंगा काणकोण डायलिसीस युनीट पड आहा तो 2nd फ्लोराचेर आहा आनी थिंगा जेन्ना किडनी पेशंटां जेन्ना वताय एलिवेटर ऑल्सो डजंट वर्क
so they have to walk in the CHC there. Please look into it. You have to bring it on the ground floor. Kidney patients sometimes can't walk. Most of them, they can't walk. So you look at that, bring it on the ground floor, especially with Kankon. येस तर हे जेन्ना डायलिसीस सुरू केले हे म्हाका दिसता टेंडर केले 1 जुलय 2014 आणि तेन्ना एक एजन्सीक अपॉयंट केल्ली आणि हे एजन्सीक इनिशियली 2 हॉस्पिटलां दिल्ली आणि आतां ते वाडोवन 10 हॉस्पिटलां जाली. म्हजें एकूच विचारपाक जाय हे एजन्सीक थोडी प्री कंडिशन्स दिल्ली ही सगळी प्री कंडिशन्स फॉलो जाता काय कित्याक अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसायटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ह्या पेशंटांक तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट आसा ही शूड विजीट हॉस्पिटल एटलिस्ट वन्स अ वीक आणि मंथली एकदा त्या पेशंटाक तुम्ही पळोवपाक जे जाय. खंयच्या विशयाचेर येवपाचे ते म्हाका खबर आहा. ते विशय खंयचो ते तुमकां बी खबर नाही, आहा की स्पीकर सर म्हजो विषय क्लियर आसा. ना, विषय- स्पीकर सर मंत्र्याक सांग म्हजो विषय इतलोच आसा ना, की कळ्ळो म्हाका तो विषय. डायलिसीस सर्विसीस बरी मेळपा जावं इतलोच विषय कळ्ळें, आसा. कळ्ळें. मंत्र्याक actually- सांग म्हजे तकलेन आनी काय ना म्हणून सांग. ना ना म्हाका कळ्ळो तो विशय. ऑनरेबल मेंबरान कितें सांगलां तें सारकें आहा आनी आमी आतां जितकी वाड जे जाल्या इवन तो नेफ्रोलॉजिस्ट कंटिन्युअसली ते तुम्ही वचून परत रिटेंडर बी कितें केलें नाल्यार तुम्ही मोनोपोली करून क्वालिटी ऑफ सर्विसीस कमी हाडटले इतलोच म्हजो प्रश्न आशिल्लो. म्हाका प्रॉब्लेम काय ना आमी तांकां अल्टिमेटम दिवया की ह्या तरेचे टेस्ट कित्याक उद्देश इतलो अशें नेफ्रोलॉजिस्टचो की हॅज टू विजीट दॅट सेंटर एंड टेक अपडेट ऑफ द पेशंट्स एंड इफ यू क्वालिटी ऑफ द quality of the services no also has to interact with the patients and he has to sign there. So all these things I have been little bit I can easily take a very strict आम्ही आता कितें करता हे आम्ही डायलिसिस जसे all the MLAs all ask that we want the center, so we are extending. Actually it was mandate was given and extend based on the approval of the government that is there. Approval म्हणजे सगळे approval आमकां घेवचे पडटा. हरकत ना आम्ही अप्रुवल दिल्यार पण सेवा त्यांची आहा ती बरी आहा पण मेन म्हणजे कितें नेफ्रोलॉजिस्टची संख्या त्यांनी वाढून आमकां दिवंक जाय म्हणून ही हॅज टू एन्श्योर सो दॅट द विजीट टू दॅट सेंटर इज ऑन अ रेग्युलर बेसीस सो दॅट ही इज इन टच विथ द पेशंट्स. आय विल मेक शुअर दिस इज द वॉट एवर वॉज द टर्म्स अँड कंडिशन इज स्ट्रिक्टली. तुम्ही पळयतात GNH. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचमृता.